ना ताजे दिश्टी पडूंक जाय तो ताजे आय विश हिम वेल. बरो दिसलो मरे तुका तो. पूण ताणें म्हटलं पॉलिटिकल पार्टी आपण बरें जालें म्हटलं इंडियन अलायन्सात जॉईन जावंक ना ना तो. आणि ताजें म्हाका विदेशाक जाय. म्हणटा तो इंडिया अलायन्साचो युनायटेड ऑपोजिशनान आसचो म्हणटा विरेश तो खंय आशिल्लो युनायटेड ऑपोजिशन? आतां येता त्या असेंब्लीरूय ताणें एक्टर तो रावता. केन्ना आशिल्लो तो? युनायटेड ऑपोजिशनान रेव्होल्युशनरी गोवन केन्ना आशिल्लें म्हाका खबर ना आशिल्लें. आनी एक हांवें आयकलां कितें म्हाका आतां दुर्गाराज सांगतालो की पयशे ना आमचे कडेन म्हणून आमी हें करना. फायनान्शियल परते फंड्स रेज करपाक जाता. मुखेलमंत्री घट मरे तांकां. तांणी एक स्कीम स्टार्ट करची. जे पॉलिटिकल पक्षां कडेन पयशे ना तांचे खातीर एक स्कीम स्टार्ट करची. ते खूब स्कीम करतात. फाटल्या आनी ह्यो ज्यो ए टीम बी टीम सी टीम अश्यो बी आसा पळय तांचे खातीर स्कीम अवश्य करतले. बीजेपी सरकार स्कीम करपाक नवे सारके फर्स्ट आहा. तो म्हणटा की फाटल्या 7 म्हयन्यांनी ज्यो आमी कितें चुकी केल्या 7 वर्सांनी ज्यो आमी चुकी केल्या पळय त्यो ह्या 7 म्हयन्यांनी इंट्रोस्पेक्ट केला आनी फुडें आतां आमी हें जावचें ना म्हणून दुसऱ्या कितें चूक? हितून रिलोडेड खंय तरी. कितें चूक? ओपोजिशना बरोबर एक रावप ही चूक आशिल्ली काय नाशिल्ली? चुकी खंयच्यो? चुकी आमी केल्या. प्रमोद सावंताक मुखेलमंत्री करपाक सपोर्ट केलो, चूक म्हजी जाली. हांव म्हणटा चूक जाली इतिहास तो रिरायट करूंक जायना. आमी सपोर्ट केल्लो तो CM जालो तो आमकां आतां त्रास करता चूक जाली आमची. वी कॅनॉट से ना अशें न्ही तशें न्ही. इट इज रिटन इन द ब्लॅक एंड व्हाईट. इट कॅनॉट बी इरेज्ड. देर इज नो ग्रे एरिया देर. सेम वे वॉट दे हॅव डन, दे हॅव नेवर फंक्शन एज ऑपोजिशन. आरजी They have never functioned as opposition. They have attacked me more than they have attacked BJP. Not only normally, even during COVID time. So, त्यो चुक्यो जाल्यार म्हाका खबर ना. See, I have not seen his interview and neither I want to comment. I don't give much importance to mercenaries.